गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त असे. तर सगळ्यात पहिली म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी होली. आयज आसा होळी, सो ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी होली. हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो मे बी 1 ते 2 दीस लेट येतलो, बट स्टील होली विश करप तर कंपल्सरी न्ही, अशें म्हणून तुमकां होली विश करता. आनीक तेच्याच वांगडा आयज आसा शुक्रार, आयज फ्रायडे. तर आता तुम्ही म्हणटली सकाळ जाली, होलीचे रिच्युअल्स काय ना, होळी बी काय खायनाका म्हणून दाखयत. ते काड रे सायडीन दवर मातशें, तुका होली विश कर म्हणून. हॅपी होली. आयकल तरी हॅपी होली. होलीचे कितें रिच्युअल्स आसा जे कितें करपाक जाय पळय ते सगळे करतले. फक्त इतलेंच की आमगेर होळी खेळना, म्हळ्यार कलर जो आसा पळय न्हू तो लावन होळी खेळना. हेकाच लागून, ह्या मनशा लागून तेका होळी खेळपाक आवडना, म्हळ्यार कलर बी जे आसा पळय ते लावपाक आवडना. स्टील कितें म्हणटा ते शगून अशें म्हणा, शास्त्राक अशें म्हण थोडोसो कलर बी जो आसा पळय न्हू तो लावन घेतलो. गेलो रे म्हगेलो हांगा लागलेलो तो गेलो हांगासर मस्त आसतलो. सो हो होळयेक कलर बिलर लायना. आनी मागीर कितें आसता, पयलीं स्टार्टींग लग्न जालें पळय न्हू तेन्ना हांव 1 वर्स जबरदस्ती घेवन गेल्लें न्ही रे, फर्स्ट वर्स तें की ना म्हाका खेळपाक जाय होळी म्हणून. कित्याक आमी घरा कडेन बीन होळी खेळटालीं न्ही अशें म्हणून. सो फर्स्ट वर्सा गेल्ले, हो जबरदस्ती येयल्लो म्हाज्या वांगडा थंय त्या आर्या दिती वांगडा. आनी सेकेंड वर्सा अशीच ती हांगा येवन गेली तितलीच. मागीर पोरू बी ना, पोरू जस्ट कलर हाडलेलो आनी जस्ट मातसो लावन शास्त्र केल्लें. ओनू कलर बी हाडूना, ती नेबरागे ती येयल्ली, ते कितें नांव तेगे ऐश्वर्या आनी ती दोगां आयिल्लीं नेबराची, ती दोगांय भुरगीं. सो तेंचे कडल्यान कलर लावन घेतलो, तेंकां कलर लायला. इतलीच होळी ओनू हेणें तर तें बी करूना. आतां होळी न खेळपाचें कारण अशें मेजर रिजन अशें ना, जस्ट की हेका होळी खेळपाक आवडना. मागीर हांव एकलें खंय वयतलें होळयेक, तो म्हाका म्हणटा की तूं खेळ होळी, आपल्याक काय ना. हांव खंय वचूं एकलें? ताका लागून मी होळी जे आसा पळय ते खेळत ना. ओनू आनी कांय तसो होळयेचो प्लॅन जो आसा पळय न्हू तो केलोच ना. बाकीचे जे कितें रिच्युअल्स बीन आसा पळय न्हू ते सगळे करता. आतां सकाळ फुडें कितें रे करमरी दारान येता आमच्या, म्हणल्यार कायंड ऑफ देवाचो एक रिच्युअल आसता. सो तो सकाळ फुडें कंप्लीट केलो. तेजो क्लिप जो आसा पळय न्हू तो हांव हेज्या फाटल्यान एटॅच करता, दाखयता तुमकां कशें कितें तें. हांगासर दारान येता मागीर तेका तो मान दिवपाचो आसता पळय, तें दिवपाचें सगळें तें करता. सो तें सगळें हांवें सकाळ फुडें जालें. तें न्हांवचे पयलीं करपाचें आसता तें, म्हळ्यार न्हांवचे पयलीं तें सगळें दिवप आसता आनी तें दिवन करून मागीर न्हांवप आसता. सो तें बीन दिलें. तो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू क्लिप हांवें शूट केला, तो हेज्या फाटल्यान तुमकां एटॅच करून दाखयता. आनी आतां सांजचे जे आसा पळय न्हू ते ल्हान भुरगे, दादले चेडे जे आसा पळय न्हू ते ड्रेसअप करून न्ही अशें करून दारान येतात. ओके, एक फन कायंड ऑफ. लास्ट इयरचो जो कोणी व्हिडिओ पळयला पळय तांकां खबर आसतलें. होनूय बी सेम थिंग आसा, ते तुमच्या खातीर हांव शूट करून दाखयतलें. ओके, आनी कांयच ना. सो इतलेंच आमचे होळी जे आसा पळय न्हू तें. सो तो जो सकाळचो क्लिप आसा पळय तो तुमी पयलीं पळोवन घेया. ओके, बाहेर गेलो काय आपल्या केन्ना काडून म्हणटा. क्या हो गया?
पाया पडायला धरते हाय तोडवाड करते शुअर हाल तू सगळे इकडे काढ मागे रात्र द्यावा ना थंडी शिजवता मागे ते बटाटे सगळे कुठं काढ ते सुकलं आहे ते घरा बरे काय हा एक सुत्रा बांधला चल दनपारची न्ही 2 जावन 17 मिनटां जाली म्हटल्यार ऑलमोस्ट अडेच सुमार जावपाक गेली 2:15 जावन गेली आनी आमी हांगासर वाट पळयता की ती आतां भुरगीं बी जी येता पळय न्हू ती येतली हांव वाट पळयता व्हिडिओ शूट करपा खातीर आनी हो एन्जॉय करपा खातीर वाट पळयता सो लास्ट इयरचो जर तर तुमी कोणें क्लिप पळयला न्ही होळयेचो व्हिडिओ म्हाजो जाल्यार तुमकां खबर आसतलें मेजर अशें आमच्या हांगासर होळयेचें कांय सेलिब्रेशन आसना जशें आमच्या गोंयान बी आसता तशें हांगासर तितलेंच जे कितें रिच्युअल्स आनी ट्रेडिशन आसता पळय तितलेंच बाकीचे होळी कलर बिलर खेळप तसलें ना सो आमी हांगासर वाट पळोवपाक बसल्या वत आसा न्ही पळोवया 2:30 तर जाली आतां केन्ना कोण येता तें हो आनी हांगासर उदकाचे बॉटल उदक बिदक सगळें घेवन बसला आनी ती जे आतां ल्हान भुरगीं बी येतली पळय न्हू तांकां मागीर अशें करून ते म्हळ्यार ती येता न्ही दारान अशें करून एक कितें सॉंग म्हणटली कितें नाचून दाखयतली तें सगळें करता मागीर तांकां कितें पयशे दिवपाचे न्हू रे पयशे दिता कोण आपल्या खुशी आसा पळय तशें दिता आनी ती भुरगीं कितें बाबडे कितें अशें करून तांकां दिलें म्हणटकीर उमेद जाता न्ही नेक्स्ट इयर बी करपाक सो तांकां एप्रिशिएट करपाक अशें म्हणून कितें दिवपाचें ओके पळोवया आमी हांगासर चेंज बी जे आसा पळय न्हू घेवन बसल्या आनी कोण केन्ना येता पळय तेन्ना तशें तुमकां शूट करून दाखयता रातचो म्हणल्यार प्रोग्राम आसता ल्हान ल्हान भुरगीं जी आसा पळय ती आतां दिसाची येता आनी मागीर व्हडले व्हडले जे आसा पळय ते काळोख जातकीर येता न्ही रे काळखाचे सो पळोवया आतां तर सद्या आमी बसल्या हांगासर वाट पळोवपाक केन्ना येता तें पळोवया म्हाका दी मरे गौतम रे अरे गौतम गो आणि हो हा प्रल्हाद हा गायले गायले पळय
बेगीन दिव हय सारकें आहा सो किती म्हणता काय किती म्हणता किती म्हणते काय खंय घुमट हे काय कॅमेराचेर दिसता विशाला बरं फोन येऊ ना नाचा रे अरे अरे वा मार मरे पळोवपी चड आसा सगळी चेन तुमकां दिली